मडगांव रेल्वे स्टेशनाची सेक्युरिटी सध्या राम भरोसे जाल्ल्या. कोणाकूय कसली बॅगेज घेवन येवच करपाक मेकळीक. तपासपाक कोणूच ना. रेल्वेच्या स्टाफांक विचारल्यार ते म्हणटा तांची सेक्युरिटी सिस्टम खंय बरे पैकी काम करता. स्टेशनात येवच करपाक एक्सेस आशिल्ल्या उक्त्या सुवातींचो स्टेशन डेव्हलप करपाक घेता तेन्ना विचार जातलो म्हूण PRO सांगता. मडगांवचे हे स्टेशन गोंयचे एक मुखेल रेल्वे स्टेशन. स्टेशनांतल्यान भायर वतल्यांचे कसलेच चेकिंग जायना. जसो हांगा सेक्युरिटी नासतना कितें जावपाक शकता म्हणल्यार जशें हांगा सोरो वचपाक शकता, टेररिस्ट येवपाक शकता आनी व्हडले कावस जावपाक शकता. स्टेशना फाटल्यान बिलकुल सेक्युरिटी ना आनी तो एरिया सारको स्लम्स एरिया आहा आनी ते वटेन पळयलें जाल्यार एक सेक्युरिटी गार्ड ना, कांयच चॅकिंग ना. म्हूण अशें मशीन सुद्दां ना. म्हणजे कोण येता कोण वयता ते पळोवपाक डिटेक्ट करपाक कोणूच ना. एट फ्युचर हे स्टेशनाचें स्टेशन अशें जातलें जशें की खेडेगांवान एक स्टेशन कोण देंवलो कोण गेलो आनी कोण कितें केलें कांय कळना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. कोण बॅग लावन येता ते बॅगांक कितें आसता कोण खंय दवरून भोंवता तें कांय ना सिस्टम. हांगा कोणाचोच लक्ष ना. सेक्युरिटी सिस्टम म्हणटा कांयच ना. म्हळ्यार कोण भितर येवपाक शकता, कितें घेवन वचपाक शकता, कितें घेवन भायर येवपाक शकता. म्हळ्यार हेजें जें चॅकींग जें जावपाक जाय इतली इम्पॉर्टंट स्टेशन जाल्ले कारणान तें हांगा दिसून येना. सांगपा म्हळ्यार इवन आतां मेटल डिटेक्टर आसा. मेटल डिटेक्टर सोडून लोक सगळे भोंवतात अशें आनी मेटल डिटेक्टर लागीं चड कुत्री दिसची पडटा. हांगा एक्चुली चड गरजे आशिल्लें की कितें वयता कितें येता कित्याक आज इतली सेक्युरिटी एकत्र्यात आमकां दिसून येता सगळे कडेन. तेन्ना हो इम्पॉर्टंट स्टेशन जाल्ले कारणान एक प्रॉपर शिस्त आसपाक जाय. स्टेशनाचेर सेक्युरिटी आसा, स्टाफ सेफ्टीनी काम करता. तशेंच 20 CCTV कॅमेरे बसयल्ले आसात. स्टेशना भितर यो वच करपाक एक्सेस आशिल्ल्या ओपन स्पेसीचो स्टेशन डेव्हलप करतात त्या वेळार खंय विचार जातलो. Of course, there are multiple accesses at Madgaon station wherein people can enter and go out very easily. We are under the process of developing Madgaon railway station. So in that we'll definitely take care of all these issues wherein this entry of the passenger it will be checked thoroughly. And of course it's in coordination with RPF and Goa police and definitely it will come up. Besides all these arrangements, we have provided 20 CCTV cameras which are monitored round the clock by our RPF staff. And because of these CCTV cameras installed at Madgaon station, we have our RPF was successful in catching many of the bootleggers like thieves who used to lift the bag from AC coach and some absconding children and all. So RPF are quite successfully using this CCTV surveillance system. प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक. वास्को हेडलँड सड्यार सरकारी क्वॉर्टर्सांची सिवेज व्हांवन रस्त्यार येता म्हणून लोक बोळा मारतात. PWD कांयच लक्ष घालपाक तयार ना. पयलींच सड्यार कोयरांचे दोंगर तातूंत ही सिवेज व्हांवता आनी मागीर सगळें व्हांवन चल्लें दर्यांत. आतां जाता तितले बेगीन उपाय काडात म्हणून नगराध्यक्ष आतां उलोवन दाखयता. खातीर कनेक्टिंग रोड जो आसा पळय तो एकूच सध्या लायव्ह आसा. थिंगा तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट नांवान एक बरो ग्राउंड बांदला आनी थिंगा तो आसलो तो एक्झिस्टिंग रोडूय बंद केला. सो आतां इमेजीन करा हे जे गाडये क्रॉसिंग आसा ते खंयच्या स्टेटीन भायर सरतात. दिस इज एंटायर प्री मन्सून वर्क वीच इज डन बाय दी कावन्सिलर्स म्युनिसिपालिटीच्या लोकांनी जे केला ते. प्लस थिंगा सेवरेज कनेक्शन जे आसा PWDचे दॅट इज ऑल्सो कनेक्टिंग टू दीस आनी हे सगळे उदक डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आमच्या हितून वयता दर्यान वयता. सो बिलीव करा की कितके लेवलचे आमी पोल्युशन दर्यान धाडटा ते. PWD क्वॉर्टर्स आणि आम्ही जाय ते टायम PWD कंप्लेन केले. इवन आम्ही एप्लिकेशन दिले बाबा थंय या खूप घाण आसा ते शिवरेज पडटा रस्त्यार येता त्या रस्त्यार तुम्ही कितें एक्शन घ्या म्हणून ते आज पर्यंत कांयच एक्शन घेवंक ना. सो जेन्ना आमी स्वच्छ भारत म्हणटा तेन्ना गव्हर्मेंटान फर्स्ट हे करपाक स्वच्छ भारत तेन्ना लोक करपाक शकतले. तुम्ही स्वच्छ भारत म्हणटा PWD स्वच्छ करनात तर लोक कशें करतले स्वच्छ. सो हांव PWD मागता जाताचे बी तुमी एक्शन घेवपाचें कित्याक तो शिवरेज आसा पळय तो लोकांक त्रास जाता भरपूर. नगराध्यक्ष सड्यार पासय मारूंक आयलो. MPDच्या सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटारूय ताणें फावट मारली. उपाय काडटा म्हूण तो सांगून आयला. सिवेज डिपार्टमेंटा म्हाका ते सारकें एक्शन घेयना. सो
सो ऑलरेडी आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा सिवेज डिपार्टमेंटाक आपोवन तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय कित्याक अनहायजेनीक ते सारके एकदम रस्त्याचेर येयल्लेले आसा. सेकंडली हांगा आमी जे एमपीटीचे हांगा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा त्यांचा म्हाका एक कंप्लेंट येयल्लेली वॉर्ड कावन्सिलरासून तेंची की जसं सिवेज जे दर्यान सुट्टा म्हणून ते इन्स्पेक्ट करपाक आमी येयल्लेले आहा. तेजें मायनर काम चालू आसा ते कामाक लागून तेजेरय जाला म्हणटा पूण कांय प्रॉब्लम जावचो ना. सेकंडली म्हाका एक वायट दिसता की हांगा तेंचे एमपीटीचे फूल फ्लॅश काम चलता. तुम्ही पळयलां आसल्यार ते फूल फ्लॅश काम चलता आनी अशें दिसून येता की तांकां लोकल ऑथॉरिटीची कांय गरज ना. तांकां जाय तशें ते बांदता आनी आमी बारीक हांगा कोण बांदता आमचे एरिया तांकां आमी परमिशन मागता तांकां एनओसीस घेवपाक लायता सगळें लागता. वेरएज एमपीटी एज व्हडले प्रोजेक्ट काडटा तांकां लोकल बॉडीची कांयच लागना. म्हाका हेचेर कितें विचार करपाक जाय कावन्सील हेचेर कितें निर्णय घेतले. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक ब्रेक.